सिटीन हे स्कूल आसा आनी ह्या स्कुला बरोबर आमच्या सगळ्या वास्कोकारांची खूब यादी आसा. म्हणजे येता वता आमी हें स्कूल इतलीं वर्सां म्हणजे हांव आतां जाली म्हाका 50 वर्सां जालीं, हांव 50 वर्सां हें स्कूल पळयतां आनी म्हज्या भशेन सगळ्यांनी हें स्कूल आमी पळयलां आनी इतली बरी हेरिटेज स्ट्रक्चर हें खंय तरी ह्या दिसांनी हें मोडकळीक पाविल्लें, खूब त्रास जातालो भुरग्यांक, हांगा सिपेज जाताली आनी पळोवपाक गेल्यार आतां तो गुदांव जाल्लो. म्हणजे भुरग्यांक बसून पावसान दुसरे कडेन शिफ्ट करून तांकां थंय दुसरे कडेन व्हरप अशे खुबशे गोश्टी जाताल्यो. सो आमकां दिसलें की हेरिटेज स्ट्रक्चर ही तर आमी सेव करूंकच जाय आनी तातूंत भितर भुरग्यांकूय वेवस्थीत बरें शिकपा खातीर हें स्कूल रिनोवेट करप खूब गरजेचें आसा. कित्याक क्वॉलिटी एड्युकेशन सगळ्यांक एक इक्वल समान हातूंत मेळप हें बी तितलेंच गरजेचें आसा. सो आमी गोवा शिपेडाक एप्रोच जाले आनी हांव खूब हॅपी आमचो चॅरमॅन उपाध्यायजी आनी तांची पुराय टीम हांगा आसा सगळे तांणी आमकां फूल सपोर्ट दिलो आनी अरावंड 50 लाखाचें रेनोवेशन म्हणजे मोठें काम म्हणजे ते आज आपल्या CSR एक्टिविटी अंडर ते घेतात. GSL सदांच आमकां सपोर्ट करीत आयिल्ले आसता, जावं ती क्रेन जावं नाजाल्यार टावटे सायक्लोन जावं कितेंय जावं खंयचें आमी कितेंय मागलें तांचे कडल्यान जाल्यार रोखडेंच ते आमकां पुराय करता. आनी हें मोठें काम म्हणजे एड्युकेशन हें सगळ्यांत इम्पॉर्टंट काम आनी तें भुरग्यांक मेळप तितलेंच गरजेचें आशिल्लें. आनी आज म्हाका खूब खूश भोगता की हांवें तांचे कडेन उतर घालें आनी आज हेजें व्हडलें काम जाता. भुरग्यांक म्हाका दिसता हें पूर्ण जातकूच एक तर भायल्यान लूक हाचो चेंज जातलो. हे सगळे ज्यो पोरण्यो यादी आसा त्यो परत निर्माण करप म्हणजे आज इतलें कॉन्क्रिटायझेशन जालां, इतलें जंगल आमी हातूंत रावता तातूंत भितर आमच्यो ह्यो सायट्स मेंटेन करप हीच न्ही म्हणजे खंयच्योय मुरगांव तालुक्यान न्ही सगळ्या गोंयभर जितल्यो हेरिटेज स्ट्रायक्स ह्या सायट्स आसा त्यो सपोज प्रत्येक आमदारान इनिशिएटीव घेतलो आनी थ्रू CSR नाजाल्यार गव्हर्मेंटा थ्रू त्यो करून दवरल्यो जाल्यार म्हाका दिसता आमी फुडल्या पिळगे खातीर बाबा गोंय कशें आशिल्लें नाजाल्यार गोंय कितें आशिल्लें हें आमी दाखोवंक शकतले. म्हजो एक पयलींच्यान भुरगीं म्हणटकच एक सॉफ्ट कॉर्नर आसा. स्कूल्स म्हणटकच आय डोंट लूक एट इट इंग्लीश उलयलें चलता एज टोटली प्रोफेशनल. कित्याक भुरग्यांक सांगपाक कळना आपल्याक कितें जाय कितें नाका तें आवय बापूय आनी टिचर्स आनी एडल्ट बट हांगा वच ते बेड अनकम्फर्टेबल आसा जाल्यार ते कोण घरा वचून सांगिना की आपल्याक त्रास जाता म्हणून ते ट्रस्ट आनी तांकां खबर नासता की कितें जाय कितें नाका. आय होप की हे स्कूल बरें जातलें, वन ऑफ द बेस्ट आनी वास्कोकारांक हांगा सगळे रावपी जे स्कुलाक येतली भुरगीं दे वील लव इट, एन्जॉय इट एंड दे वील वॉन्ट टू कम टू द स्कूल मोर एंड आशा करता. जो करी म्हणटा बरें करून म्हणटा आमच्या आमदाराच्या बाबतीत असल्या चिंता म्हणल्यार खाली दादू चिंतांक शकता आनी कोण ना. वास्कोन तुमकां खबर आहे ह्या स्कॉलाची दुर्दशा कशी जातली आनी आतां दादीन गोवा शिपेडाक मारून रिनोवेशन करपाचें चल्लां. खरी बऱ्यांचे बरी गजाल आमच्या आमदारान ऑलरेडी सांगलें, जसं क्लॉक टावर सांगलो, गार्डन सांगलें, ते बरेचशे बरे कार्यक्रम आमच्या प्रोग्राम आमच्या वास्को शहरान जावपाचे आसात आनी असले जायनासले पयलें आतां जाता घडोवन येता. हांव शिपेडाकूय थँक्यू म्हणटा. असले बाकीचे जे गोंयान वास्कोन आमच्या जे व्हडले व्हडले कंपनी आसा तेंच्यांनी फुडाकार घेवचो आनी वास्कोचे खंय तरी डेव्हलपमेंटाक हातभार लायचो. अशें ना कित्याक तुमी बिजनस करता आमच्या गोंयान जास्ती रेवेन्यू आमच्या वास्कोसून वयता पूण वास्कोचे खंय तरी दुर्दशा मातशी कमी आसलेली. आतां खंय ह्या वर्सां भितर खंय तरी आमी बरें चल्लेले आसा. ह्या स्वतंत्र पात्र तर आतां हे वर्सभर जाले बरे बरे गोश्टी चालू आसा. वॉर्ड कावन्सिल आसा आनी बरो इनिशिएटीव घेतिल्लो आसा कितें खरीच बरी गजाल आसा. म्हणजे सिटी कावन्सिलर म्हणून आमी पळयता की आज जी सामकी मेन स्वतंत्र पदाचेर जी आमची एक हेरिटेज स्ट्रक्चर जी बिल्डींग आसा ती अत्यंत डिलॅपिडेटेड कंडिशन म्हणटा तशी आशिल्ली आनी भुरग्यांक ताचो धोको आशिल्लो. ती आज खंय तरी परती रिनोवेट जाता आमच्या आमदाराच्या इनिशिएटिव्हान आनी खरेंच बरें दिसता कित्याक ह्या फूल रस्त्याचेर ही जातकच एक शोभा येतली ह्या स्वतंत्र पदाक आनी त्याच बरोबर आमची एक हेरिटेज बिल्डींग आमी सेव केला हाजें आमकां खूब अभिमान दिसता.